आयज अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी प्रेस आपयल्या तितून सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता। आणि मुद्दे एक दोन मुद्दे आसा, म्हणजे एक आमचो पेडण्यात टॅक्सीचो विशय ब्लू कॅब आणि दुसरो आमचो बशीचो विशय आसा। आता ह्या दोनूय मुद्द्यांचेर पयलो बशीच्या विशयाचेर एक्सप्लेन करतना सांगपाक सोदता की आमची फ्युअल सबसिडी जी खूब दिसाची म्हणजे लॉंग पेंडिंग डिमांड आमचो जो आसलो की फ्युअल सबसिडी 2018 आमची जी पेंडिंग आसली ती सरकारान खंय तरी दिवची, आणि आमी तेका लागून माझी बस जाय किंवा आनीक सरकार कडल्यो स्किमी हाडटा तेका आमी टायम टू टायम विरोध केल्लो। आणि पयली आमची मागणी एकूच आसली कितें सगळ्या ऑपरेटरांची की आमची फ्युअल सबसिडी जी पेंडिंग आहा ती आमकां पयली दिवची सरकारान। त्या संदर्भान आमी कोर्टान पेटिशनूय घातलेलें, कोर्टाची ऑर्डर येयल्ली। मागीर खंय तरी सरकार काय दिना म्हणून आमी आंदोलन केलें। एक दीस हांगासर 26 तारखेक मार्चाचेर जुंता हाऊसा कडेन हांगा धरणे धरले आणि सांजचो आमी निर्णय त्या वेळाचेर घेतलो की आतां जर हांगा धरणे धरून किंवा कोर्टाची ऑर्डर हाडून सरकार आयकना जाल्यार मागीर खंय तरी चॅकपोस्टार वचात आनी चॅकपोस्टाचेर वचून जे अवैध मार्गान जे पळय कलेक्शन जाता ते उखलून हाडप। आणि त्या प्रमाणे 3 दीस केल्या उपरांत खंय तरी सरकाराक जाग येवन मागीर सरकारान त्वरीत पावलां उखलून आयज त्याचो पार्ट पेमेंट पयली एक्चुअली मिटींग जेन्ना जाल्ली तेन्ना ठरलेलें कितें की जून 18 ते मार्च 20 पर्यंत कितें आमचे देणे आहा पळय ते दिवपाचे म्हणून ठरयल्लें सरकारान। पूण मागीर थोड्या दिसांनी परत आनी एक मिटींग जाली आनी पयशे नासलेल्या कारणान सरकारा कडेन ताका एक रिक्वेस्ट केली गेली की पार्ट पेमेंट आहा तो पयलीं दिता, म्हणजे जून 18 ते मार्च 19 पर्यंत, आनी एप्रील 19 ते मार्च 20 आहा पळय ते फुडल्या हितून दिता सेकंड इन्स्टॉलमेंटान। त्या प्रमाणे आता जून 18 ते मार्च 19 पर्यंत पैसे सगळ्या बस ऑपरेटरा पर्यंत पावलेले आसात। आणि आमी आयज रिप्रेझेंटेशन परत दिला सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टराक। आणि हांव सगळ्यान पयलीं कित्याक चीफ मिनिस्टराक एक थँक्यू म्हणटा आणि एप्रिशिएट करता की तेणी शेवटी कसोय जावं ओडून ताणून कितेंय जावं म्हणून तेणी एक बऱ्या पैकी हो निर्णय घेवन खंय तरी फंड अवेलेबल करून दिलो आणि हे पैसे सगळ्या बसकारां पर्यंत पावयले। आणि हांव सदांच सांगतालो कितें की कोणाची लोनां थकल्या, कोणाच्यो बसी रस्त्यार हाडपाक मदत जातली, कित्याक जवळ जवळ 300-350 बसी ऑफ रोड आहा, 1460 बसींतल्यो 1073 रोडार आहा आणि जवळ जवळ 300-350 बसी ऑफ रोड आहा। आतां तांकां खंय तरी एक थाकाय गावतली ह्या पेमेंटाक लागून की बाबा कितें प्रिमियम आपले आसा किंवा बँकेचें लोन आहा तें भरपाक, आनी त्या प्रमाणे गाडयो आपल्यो सुरळीत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा हेका खंय तरी एक बऱ्या पैकी चालना मेळपाचे संकेत मेळटा आतां खंय तरी दिसता आमकां। आतां फुडें हेचेर आमी मेन्शन केल्लें आसा की ह्या रिप्रेझेंटेशनान की एक फियर एंड एंग्जायटी सगळ्या ऑपरेटरां मदीं आसा ती म्हणजे आतां जेन्ना काल हो पेमेंट डिस्बर्स जाला तो पेमेंट डिस्बर्स जाताना जे 57 ऑपरेटर जांकां माझी बस योजने अंतर्गत जे सामील जाल्ले त्या वेळाचेर सरकार दिताले माझी बस योजना 2023 हितून सामील जावन जवळ जवळ सरकारान तेंचेर 13,47,47,622 रुपया 17/8/2023 ते 16/5/2025 ह्या पिरियडान सरकारान 13,44,47,622 रुपया इतले सरकारान तेंचेर म्हणजे डिस्बर्स केल्ले तांकां फक्त 57 बसकारांक। तांकांय खंय तरी सबसिडी सरकारान आतां दिताना ऑलरेडी दिल्ली आहा। ताका लागून सगळ्यांचे म्हणणें कितें आसा की आतां खंय तरी फुडें जो पार्ट उरला की जून एप्रील 19 ते मार्च 20 पर्यंत एक वर्सभर जवळ जवळ ते सरकारान जाता तितल्या बेगीन आमकां दिवचे। आणि ताका लागून ह्याचे रिप्रेझेंटेशन जे आहा ते आमी इनवॉल्व केला की सरकारान आणि डायरेक्टरान जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेटीव कितें आहा पळय म्हणजे जे चालना दिवपाक जाय हेका ती जाता तितले बेगीन दिवची आणि फुडलो इन्स्टॉलमेंट आहा तो दिवचो। आणि मागीर खंय तरी जी माझी बस 2025 स्कीम जी सरकारान काडल्या तेचेर जॉयन जावप काय ना हो विचार करूं येता, किंवा तेचेर कितें आहा तो खोलान अभ्यास करूं येता। ती बी कित्याक कदंबाच्या अंडर ना म्हणून आमी ऑलरेडी ताका ऑब्जेक्शन दिला, पूण ती जर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जर ती चालू करीत जाल्यार त्याच्या अंडर बसकार जॉयन जातले हो आमी पयलींच निर्णय घेवन सरकाराक ऑलरेडी कळयल्लो आसा।
आता दुसरो विषय जो